योकार हांव संदीप पिळगांवकर, सुरवेक हेडलायन्स। घरां आनी देवळां डिमार्केट करिना तो मेरेन दिवं नाकात मायनिंग लीज, मागले सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी। भिवपाची गरज ना, मायनिंग लिजा खातीर हालोवचे नात देवळां वा घरां, दोतोर प्रमोद सावंताचे सभाघराक उतर। पेडण्या वाडल्या ट्रॅफिक, दियात फ्लायओव्हर, मागले प्रवीण आर्लेकरान। केन्नाच जावपाचो फ्लायओव्हर, लोकांनी लायली वाट, मुख्यमंत्र्याची मुजरत जाप। पिळगांव ते आमोणा बांदून दिता पूल, पूण पिळगांव सारमानस मार्गावयली फेरी सेवा करतले बंद, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान चिटकायले मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटीक। मेळो जाला कुर्टी खांड्यापारचो नितळ व्हाळ, विखारी रसायनां आनी कोयरान केला व्हाळाचे गटर, फोंड्याकारांक सतायता भलायकेची चिंता। आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान। मायनिंग लिजा खातीर खंयचेच देवूळ वा कोणाचेच घर हालोवचें पडचें ना हाची गवाय दिता। खण लीज प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सभाघराक आश्वस्त केले। जाल्यार जो मेरेन गांवांतलीं घरां आनी देवळां डिमार्केट करिनात तो मेरेन दिवचल आनी मये वाठारांत मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात। लीज दिवचे आदी बाउंड्री मार्क करात, दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन मागला। बहुतेक खणींचे लीज सोंपल्यात, नव्यान लीज दिवपाचो विचार चल्ला। दिवचल मये वाठाराक खणींनी रेवाडो घातला। लीज दिवचे आदी लोकांची घरां आनी देवळां लिजा भायर काडात, डिमार्केशन करात आनी मागीरच जमनी खणवाल्यांच्या ताब्यात दियात। फाटलो अणभव मतींत दवरून दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन खंबीर भूमिका घेतली। बोट घालूंक दिल्यार हात घालतात ही खणवाल्यांची वृत्ती थळाव्यांक म्हारग पडटा हेवूय शेटयेन नदरेक हाडून दिले। 2008 सोंपले, आमी आतां हे परत लीज दिता न्यू। आता आमच्या सरकाराक चान्स आसा की बाउंड्री मार्क करपाचे म्हणून। 2011 मुळगांव वयली जी मायनिंगाचो जो तो हे आसली व्हडले तो डंप आसलो तो फुटलेलो आनी ती सगळी जे हे आसली ती घाण गांवांत आयिल्ली। कोण जाणा फाटी फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आनी ती सगळी जर घाण जर गांवांत सोडी जाल्यार गांवूच इवॅक्युएट जावपाक। आनी होच इश्यू लांबगांव आसा, अडवलपाली आसा, शिरगांव आसा, मये आसा, हो प्रत्येक गांवांत आसा। म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हावसाक सीएम सराक की आमकां टायम बाउंड मेवनरान सांगात की केन्ना तुमी हे डिमार्केट करतले म्हणून। कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदां तांकां लीज पडले हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नासता। ते इतली दया माया नासता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्दां फाटी फुडें करतात। खंयची सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं, स्क्रिनींग प्लांट कसलीच इन्क्वायरी सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात। तांकां फक्त एकच त्यांचो इंट्रस्ट आसता ह्या मायनिंग कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आनी ते म्हणटले आमी गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाची म्हणटले। आनी मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचे एजिटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह। पण हो जो इश्यू आसा जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काडून डिमार्केट करना परत तो पर्यंत म्हाका हावजान एश्युरन्स जाय मायनिंग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लांबगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना हांव ह्या ठाम मताचो आसा। स्पीकर सर, जशें आतां माननीय मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें की त्या भागात मायनिंग एक्टिविटीज जावच्यो ना, हे बरोबर आहा, आमी मानता। पण स्पीकर सर अशें आहा की जी घरां हांगासर आसा थंयसर देगेक मायनिंग जावचें ना हे लोकांक कळोंक शकता। पण जेन्ना मायनिंग लिजानूच ती घरां आसा कितें डेव्हलपमेंट सुद्दां जर करतलो जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना। थंयसर एनओसी जाय पडटा लीज ओनराची म्हणजे मायनिंग ओनराची, हांगासर आमकां अडखळ येता। आनी दुसरें म्हणजे कशें आसा ही आतां कोणी तरी मायनिंग डिपार्टमेंटान जेन्ना चूक करून दवरलेली आसा ही चूक सुदारपाचो प्रश्न असो आहा की तो केन्ना तरी इम्प्रूव करपाक जाय, काडूंक जाय ती घरां जी आहा, देवळां जी आहा, सामाजीक स्थळां ही सगळी मायनिंग लिजानसून वगळोंक जाय आनी तेच्या उपरांतूच त्यो मायनिंग एक्टिविटी चालू करपाक जाय। स्पीकर सर, तर हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता ह्या सभागृहांत की जो पर्यंत ही डिमार्क करून घरां भायर काडिना किंवा जी पब्लीक एरिया आसतल्यो देवळां आसतलीं ही सगळी जेन्ना भायर काडिना तो पर्यंत मायनिंग एक्टिविटी सुरक्षीत चालू जावचें ना अशें म्हाका सांगपाक सोदता हांव स्पीकर सर। आतां हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जी एरिया केन्नाच मेळची ना ती थंयसर
त्या एरियेन जी घरां आसा त्याच्या पोंदा जरी खती जाल्ले जाल्यार ह्या मायनींग लीज ओनरांक ह्या एक्टिविटी करपाक केन्नाच मेळचें ना. तर हे तेंच्यांनी चिंतपाचें आनी ठामपणे चिंतून अशें करपाचें की ती घरां म्हणटा ती तांकां दिवपाक जाय, ती एरिया आहा ती तांकां एलोकेट करपाक जाय आनी बाकीची जी एरिया फ्री एरिया आहा ते एरियेन तेंच्यांनी एक्टिविटी चालू करच्यो. मुळात खण लीज दिवपाची प्रक्रिया विचित्र आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान नदरेक हाडून दिले. इतल्या वर्सां जेन्ना हे 3 लीज होल्डर करताले मायनींग तेन्ना तांणी 80 हेक्टर एग्रीकल्चर जमीन काबार केली. विलेज ग्रेजिंग लँड्स म्हणटा ती न्हिदयली. फक्त एक ती धोंडाची तळी म्हणटा ती एक आतां उरल्या. स्पीकर सर ती आहा. आतां स्पीकर सर मायन्स मिनिस्टरान एक उत्तर दिलां 6 तारखेक डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेच्या क्वेश्चनाक की स्टेट गव्हर्मेंट हॅज नॉट एक्झिक्युटेड लीज एग्रीमेंट विथ सक्सेसफुल बिडर्स ऑफ द ऑक्शन ब्लॉक्स. म्हणजे हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? तुमी पयलीं ऑक्शन करतले मायनींग लीज आनी मागीर तुमी जागो खंयच्या लिजान पडटा तें मागीर चॅक करतले. हें दिसता दीस लुक्स इररिस्पॉन्सिबल आनी समबडी एज ऑफिसर इन द मायन्स डिपार्टमेंट एज मिसगायडेड द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर ओल्ड लीज नवे मायनींग लीज होल्डराचेर ट्रान्सफर करूंक मेळटा हें सांगलां आनी ताजे खातीर हें कांयच चेंज करूंक वचूंक ना आनी ताजे खातीर तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स नवें घेवचें पडचें ना अशें म्हाका दिसता. हें इम्प्रेशन मुख्यमंत्र्याक दिल्लें. ताजे खातीरूच त्यो ओल्ड लीज बाउंड्री तुमी दवरल्यो. कोर्टान कितें जालें? कोर्टान म्हणलें की ओल्ड EC ट्रान्सफर करूंक मेळना म्हणून. पूण ते म्हणसर लिजी ऑक्शन जाल्यो. स्पीकर सर हाका सोल्युशन एकूच आहा की लीज कॅन्सल करात, अमालगमेट करात, विलेजी भायर काडात, देवळां भायर काडात, रिड्रॉ द बाउंड्रीज एंड देन गो हेड. पूण कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान डॉक्टर या उतराचेर परत परत भार घालत दोतोर चंद्रकांत शेटये सांगता ते खरे, पूण खणवाले लोकांचे चिंतूनच खणीत चलत आयल्यात अशें म्हणत कितें सल्लो दिलो तो पळयात. आनी खंयचीच मायनींग कंपनी स्पीकर सर लोकांचे एगेन्स्ट वचून काम ते करूंकूच शकना. म्हाका 40 वर्सांचो एक्सपिरियन्स 38 years ऑफ एक्सपिरियन्स ऑन दीस लायन्स आनी सगळ्यांक गांवच्यांक घेवनूच ते मायनींग करता स्पीकर सर. हांव जाणा सर स्पीकर सर डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हॅज गॉट एप्रिहेन्शन्स बिकॉज ही इज डॉक्टर चंद्रकांत शेटये. कॉन्शियस डिसिजन घेवपाक जाय. मायनींग कंपनी ज्यो आसा दे वर्क इन ट्रेंड विथ द पीपल ऑफ दॅट एरिया. 100 लोक जर ते आसा 50-60 लोक जर फेवरा आसा 30-40 लोक ऑपोजिट करता. 30-40 लोक दाखयता की सगळेच बंद करूंक सोदता आनी जेन्ना कोणाक जाय ते मागीर फुडें येना स्पीकर सर. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा CMाक की एप्रिहेन्शन आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेचे मातशें लक्षांत दवरचें. पूण अल्टिमेटली गोंयान हे मायनींग चालू जावपाक जाय स्पीकर सर. खंय तरी केन्ना तरी चालू जावपाक जाय. आनी शेवटाक ह्या विशयाचेर आयकात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाप. देवळां आनी घरांक अभय मेळटले ताणें दिल्लें उतर. म्हणजे शिरगांव गांवांतल्या लोकांची जवळपास बरी 8-10 वर्सां जाले वॉटर बिलां जी आसा पळय ते फारीक करी. मदीं हांव आनी तो इंटरव्हीन करून सुद्दां तेंची वॉटर बिलां तेंच्यांनी फारीकूय केला सगळी. आजच्या घडीक करताले म्हाका खबर ना. आतां मदीं तेंच्यांनी बंद केल्या. तेय बी स्पीकर सर तांची बांयचें उदक आटलेलें म्हणून क्वॉलिटी न्ही. परत एकदां सांगता बरोबर आहा मरे. बांयचें उदक आटलां म्हणून कारण बांयन खोल गेली आनी बांयक उदीक मेळना जालें. सो दॅट दे हॅव एग्रीड की आमी तुमची वॉटर बील सगळी ती फ्री ऑफ कॉस्ट पे करता आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाण पे करपाक सुरवात केली. की सगळें सेफगार्ड करपाचें काम हे गव्हर्मेंट करता. त्या खातीर फक्त एक गजाल हांव सांगता. देवी लयराईचें टेंपल म्हणात किंवा मुळगांव आसलेलें खंयचेंच देवूळ हें केन्नाच मायनींग लिजा खातीर आमकां हालोवचें पडलें अशें केन्नाच जावचें ना. त्या खातीर आमी तेंच्या कडल्यान एफिडेवीट घेवनूय ते कोर्टाक सबमीट करपाक लायता. कोणाचेंच घर आयच्या घडीक अनलेस एंड अंटील तो घरवालो आनी मायन्स हाज्या मदीं जर एग्रीमेंट कितें जालो तो तेजो प्रश्न आसा तो तेणी ठरोवपाक जाय. बट विलेज म्हणून देवूळ आनी बाकीच्या केन्ना टच लागचो ना हेजें हांव 100% एश्युरन्स ह्या हावजात दिता स्पीकर सर. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामोलकर, विन्सन रोझारियो आनी निखिल जल्मी. पेडणेकारांच्या मनात दिसपट्ट्या अपघाताक लागून भंय निर्माण जाला. ट्राफिक वाडिल्ल्यान पेडण्या फ्लायओव्हर काळाची गरज जाल्या. आमदार प्रवीण आर्लेकारान हो विशय मांडलो. फ्लायओव्हर जातलो आसलो पूण लोकांनी वाट लायली. मुख्यमंत्र्यान वेळ वगडनासतना आर्लेकाराक जाप दिली. पेडणेचे रस्ते पेडणेकारांक अजून पिट्टात. नियोजन शून्य रस्त्यांनी कितल्याशाच जाणांचे बळी घेतल्यात.
तिडकिल्ल्या पेडणेकारांनी कितलीशीच आंदोलनाय केली. पेडणेच्या आमदारान विधानसभेत हो प्रश्न मांडलो. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक कळयला. तेंची मान्यताय मेळत जाल्यार प्रश्न तडीक लागतलो अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला. Fear and anxiety in the mind of the people in Pedne constituency regarding various accident prone zone wherein there is an urgent need of flyover. Speaker sir, जे आतांच आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आहा कितें तुमी नोट दिवचें म्हणून. ऑलरेडी हांवें नोट दिलो कित्याक आमच्या हांगासर फ्लायओवर जावचो म्हणून पेडण्या धारगळे 2 खांब्या कडेन. तशेंच नैबागानूय बी कित्याक ऑलरेडी थिंगासर एक्सिडंट खूब जाता. लोकांचे हात पांय मोडानूय घरान आसा लोक आनी म्हाका दिसता थिंगासर डेथूय जाल्या कितलेशे. ताका लागून हेजेर मातशी जाता तितले बेगान सीएमान भर घेवची. आयज खबर आहा पेडण्यान ट्राफीक हे खूब वाडत गेल्ले आसा आनी आयज एअरपोर्टाक लागून ट्राफीक खूब जालें. ताका लागून जाता तितले बेगान सरान हेजेर हे दिवचें. कित्याक हेजे हांवें नितीन गडकरी सराक त्या टायमार हांगासर इनॉग्रेशनाक गेल्लो तेन्ना हांवें निवेदन दिल्लें कित्याक पेडण्या जाता तितले बेगान आमचो तो फ्लायओवर जावचो म्हणून. आनी सराकूय हांवें व्हरून थिंगासर दाखयल्लें कित्याक सर पर्सनली आपूण येयल्लो सायडीर थिंगासर आनी तेणी म्हाका प्रॉमीस केल्लें त्या टायमार कित्याक पर्वरीचो जेन्ना फ्लायओवर जातलो तेन्ना दोनूय आमी फ्लायओवर वांगडाच हे करतले. सर थोड्या लोकांक संवय कितें जाला जाणा जेन्ना काम करता तेन्ना आडोंक येता. स्पिकर सर हो फ्लायओवर जावपाचो आसलो तेंच्या लोकांनी वाट लायल्या तेन्ना आनी फ्लायओवर जर तेन्ना जाल्लो जाल्यार आज हो प्रॉब्लेम येवचो नाशिल्लो. म्हणजे आमी जो गव्हर्मेंट विचार करून जो प्लॅनिंग करता पळय न्ही तेका ऑबस्ट्रक्ट करप पयलीं आनी मागीर परत आतां सगळें जाल्या उपरांत सांगप आतां तो कर म्हणून. जेन्ना रोड करताले तेन्नाच फ्लायओवर जावन वयता आसलो कांय इश्यूज उरचे नासले. लोकांनी मातशें कर म्हणजे ते कितें म्हणून अच्छे बांदपाचें न्हू ते आमी लोकांक समजून सांगपाक जाय कितें सर आतां जायना जाल्यार कारण इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकप्रतिनिधी. आमी प्रत्येक जाण लोक जो असो हय म्हणटा तशें आमी हय म्हणत रावत न्ही जाल्यार हे त्रास जाता. सर तशें न्हू खरो म्हणजे तेन्नाच जावन वयतालो विथ लो कॉस्ट आनी आतां वयल्यार ते परत करप म्हणजे केदो व्हडलो परत इश्यू आहा. आमी प्रपोजल धाडला हांव तुजें ना म्हणना कारण शेवटी हांवें कित्याक म्हणून आमी लोक प्रतिनिधी आसा ती लोकांक जाय ती गजाल जर आमी हय म्हणत रावली जाल्यार परत प्रॉब्लेम अशें क्रिएट जाता. त्या ती प्लॅनिंग जो कितें केल्लो आसा विजनरी नदरेंतल्यान तो प्लॅनिंग करता तो लोकांचो विचार करूनच करता म्हणून आमी विचार करून ताका विरोध करप काय ना हें ठरोवंक जाय. सर तेका हांवें नोट दिल्लो कितें सर फ्लायओवर जावचे पयलीं एटलिस्ट एक मिनिट सर फ्लायओवर जावचे पयलीं नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी नॅशनल हायवे कळयला तेचें परमिशन मेळत जाल्यार तुजे इश्यू रिजॉल्व जातले. तांकां तेचें परमिशन घेवचें पडटा. इट इज नॉट ओनली विथ द स्टेट PWD किंवा स्टेट ट्राफीक डिपार्टमेंट न्ही तांचें घेवचें पडटा. इट इज नॅशनल हायवे. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, विन्सन रोझारियो, डायलन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पिळगांव ते आमोणा पूल बांदून दिवपाचे उतर मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटीक दिलें. पूण अट एक घातली. पूल करता पूण पिळगांव ते सारमानच फेरी बंद करतलो. पिळगांव आमोणा पूल जाल्या उपरांत पिळगांव सारमानची मजगती परत फेरी मागूं नाकात. आयकात मुख्यमंत्र्याक. गोंयांत अजून साबार वाठारांनी फेरी सेवा पळोवपाक मेळटा. पूल गती जोडटा तर फेरी गती तोडटा. ऑफिसांत, हॉस्पिटलांत वा शाळा कॉलेजीत पावपाची. पूल म्हटल्यार प्रगती. ताजीच मागणी मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटीन केली. दिवचल पिळगांव ते आमोणा मजगती पूल जावचो. पूल दिता म्हण सांगून सरकारान लोकांक आश्वासत केल्यात. आता तो चोडण पुलाच्या आदी जाता काय उपरांत ते मुख्यमंत्रीच सांगपाक शकता. कित्याक तर चोडण पुलाची आश्वासनां घोशणापत्राचेरच उरल्यात. Public and commuters to travel from Sarmanas ferry to Marcel as the ramp is at the point of Sarmanas Pilgaon is very risky, narrow and steep, causing hardship to the commuters especially during the congestion, and the vehicle has to remain in queue since the ramp is very narrow. Considering the pathetic condition of ramp, many times accidents occur slipping of two-wheelers causing harmful injuries, and recently there was a nasty accident on 20th November 2023 wherein due to brake fail the entire four-wheeler along with the passenger immersed in the river. However, due to efforts of public, passengers were rescued, but
the driver of the said vehicle died on the spot. Thus, to discard this ramp, which is full of risk, government may switch on to construction of bridge from Pilgaon to Amona along with the access road, which will be most convenient, safest transport to the public. Preliminary survey by the department, it is observed that construction of the bridge between the Pilgaon to Amona, approximately 120 meters in length is involved, including the approach road in a private properties of the around 200 meters from the Amona side and 600 meters from the Pilgaon side. It is approximately having the width of the 20 meters. The total area required procurement of the land around 16,000 square meter. This department will be initiate a proposal to procurement of the land for the construction of the approach road in order to take up the bridge work. Hence, there will be no fear and anxiety in the mind of the public as the department will initiate the construction of the bridge. आणि उलोवपाक जाय कितें? Thank you, स्पीकर सर. फक्त हांव एकूच सांगता हेजेर. हो जो आसा पळय न्ही, प्रपोजल आमी फुडें घेता. म्हणजे पिळगांवांतल्यान आमोणा वचपाचो, बट परत थोड्या तेंपान तुजीच डिमांड अशी किंवा लोकांची सारमांचे वयली फेरी चालू दवर म्हणून परत आनी तें जावंक जायना. हेजेर एक फायनलायज जावपाक जाय. हो हेवटेंतलो ब्रिज घेता आसत जाल्यार ती फेरी पूर्णता आमी बंद करतले. आमकां फेरी नाका, कारण गव्हर्मेंट इन द सेफ्टी ऑफ द पीपल लोकांक आपले पयशे म्हणजे गव्हर्मेंट पयशे खर्च करून सगळें करता आसतना परत फेरीबोट चलोवप आमकां शक्य जावचें ना, कारण आतांच फेरीबोट चलोवप जे आसा पळय न्ही, विच इज नॉट. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामोलकर, विन्सन रोझारियो आनी सानिका नागवेकर. कुर्टी खाण्यापारचो उदका स्तोत्र म्हटल्यार कुर्टीचो नितळ व्हाळ. ही फोंड्याची लायफलायन, पूण नाल्यांत रुपांतर जावन सध्या तिची दुर्दशा जाल्या. वेगवेगळ्या उद्देगीक युनिटांनी ह्या व्हाळांत विखारी रसायनां आनी कोयर वडयल्ल्यान भलायकी धोक्यांत आयल्या. कितलेशेच नुस्तें मेलां. फोंड्याकारांक आतां आपले भलायकेची चिंता सतायता. फोंड्या कुर्टी वाठारांतलो फामाद व्हाळ जाचेर कितलेशेच लोक निंबूद आसात, त्या व्हाळाची दुर्दशा जाल्या. फाटल्या 2 दिसां सावन बेतोड्या उद्देगीक वसणुकेंतल्यान टॉक्सीक कॅमिकल सोडलां. ताका लागून लोकांचे हाल जाल्यात. शेत कामती आनी स्थलांतरीत लोक पिवपाक आनी कपडे धुवपाक हे उदक वापरतात. कितलेशेच फावट थळाव्या सरपंचान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा मेरेन कागाळी पावयल्यो, तरी काय फायदो जालो ना. लोक फुर्योज जाल्यात. जेन्ना म्हाका ही कंप्लेंट आयज आयली तेन्ना हांवें थोड्या गजालींचेर उबें रावन, थोड्या जाग्यांचेर उबें रावन 1 वर 2 वर बरें पळयलें. हांवें ऑब्जर्व केलें की खुबशीं नुस्तीं मरतालीं. मग हांवें इमिजिएटली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक फोन केलो आनी जशें आमचें एजम्पशन आसा की हें UBLाच्यान डिस्पोज केल्लो जाता, म्हणजे फाटल्या दिसांनी इन्स्पेक्शन केल्लें ताजे थोडे हें आसा, एविडन्स आसा. तर आमी आतां पोल्युशन बोर्डाक गेल्ली 2-3 वरां आमी तांकां रावल्या. आतां हांवें जस्ट परतून फोन केल्लो, ते म्हणूंक लागले की आमी भायर सरल्या म्हणून. पूण कितें जाता, एवरी टायम जेन्ना आमी अशें हायलायट करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं खंयचो बोर्ड जावं ते 2 दिसांनी 3 दिसांनी येता. पळोवंक गेल्यार ते 2-3 दिसांनी उदकाचो फ्लो असो आसता की हें सगळें डायल्यूट जावन व्हांवन वयता आनी मागीर आमकां सॅम्पलां आनी कांयच मेळना. हांव मागता की हे एंटायर व्हाळान आमी आतां एक्शन घेतले, तशेंच बाकीच्या रिलेटेड डिपार्टमेंटांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी ही जी उदकाची सोय आसा ती क्लीन जावन लोकांक आसा तशी रिस्टोर जावन मेळची. हें अशेंच चलता. हेका लागून आमची मिरयाचे वेल गेले, माडयो गेल्यो, लोकांनी शेतां करपाची सोडली. मेन म्हणजे हेचेर लागीं 2-3 ग्रामपंचायतीचे लोक डिपेंड आसा की जे बिराडाक रावता जावं कोण रावता तांकां कपडे धुवपा पासून न्हावपा पासून हें उदक मेन नाला हेका आमी फोंड्याचो म्हणटा. आमकां आतां जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें वॉटर सोर्सीस कमी जायत वयता आनी जो मेन हो जो वॉटर सोर्स आसा ताका इंडस्ट्रियल इस्टेट सगळें पोल्युटेड करून उडयता. आमी खूब फावटी हेजेर फायट मारली. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की त्यांनी हितून एटलीस्ट सुमोटो पद्दतीन आपणे लक्ष घालून एक्शन घेवची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. बेतूल दांडेवाली मजगती ट्रॅफिक जॅम जाल्ल्यान लोकांक गैरसोयीक तोंड दिवचें पडटा. ट्रॅफिक सेलाचे नियोजन शुन्यतायेक लागून पुराय रस्तो जाम जाला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. एनर्जी विकाक लागून ट्रॅफिक डायव्हर्जन सरकारान चालू केले.
कांय दीस आदी ट्रॅफिक एसपीन पत्रकार परिशदेन येरादारीन कांयच आडखळी येवच्यो ना अशें सांगिल्लें, पूण ट्रॅफिक सेलाची नियोजन शुन्यताय आशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। बेतूल ते चिंचणी मेरेनचे येरादारीक लागून सुमार 13 किलोमिटरां मेरेन लोक ह्या ट्रॅफिकाक तोंड दितात हें दिसून आयलां। से निकालना चाहिए था। पागल। आज एनर्जी वीक जो आसा ह्या एनर्जी विका खातीर जी ट्रॅफिक डायवर्शन आसा हे ट्रॅफिक डायवर्शन जे केले कडेन आसा काल एसपीन प्रेस घेवन पयर सांगले की आमी बरें डायवर्शन केले कडेन आसा म्हणून, पूण हे एसपी ट्रॅफिक सेलाच्या एसपी खबर ना डायवर्शन खंयच्या करता म्हूण ते। आज ट्रॅफिक सेल जे आसा हे कंप्लिटली फेल जाले कडेन आसा। कित्याक काय म्हणल्यार आज जे एनर्जी विकाची ज्यो डेलिगेट येवपाक लागल्यात आनी ज्यो लोकल गाडी आसात ह्यो बेतूल साकून दाणेवाडी हांगा जवळ जवळ 13 किलोमीटर लायनी लागले कडेन आसात आनी ह्या 13 किलोमीटर लायनी खातीर इतले लोकांक त्रास जाले कडेन आसात की सगळे इस्कॉला वचपाचे भुरगे आडवून उरल्यात, कॉलेजी एक्झामी वचपाचे भुरगे आडवून उरल्यात, त्याच बरोबर जे लोक कामां वचपाचे आसात हे आडवून उरले कडेन आसात। हांगा इतली पुलीस फोर्स हाडले कडेन आसा पूण 1 रुपया कामाचो ना। कित्याक काय म्हळ्यार हेंचे कडेन प्लॅनूय ना की खंयच्याय डायवर्शन करपा म्हण ते। आज जो बेतूल रोड आसा जो मडगांवच्यान येयला जो चिंचोण साकून भितर सरता त्या रोडाचेर एक सुद्दां गाडी ना आनी सगळी गाडी हायवे वयल्यान कुंकळच्यान बाळ्ळीच्यान सोडल्या आनी अप टू खणगणी साकून जे 13 किलोमीटर जो रोड आसा हो आज म्हळ्यार दाणेवाडी हांगा पावले कडेन आसा। गव्हर्मेंटान व्हड इव्हेंट ऑर्गनायज केला पूण ट्रॅफिक सेला कडेन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन ना। वयता दिसा पुलीस दिसता ते पतले कितें आनी तांकां वायरलेस सिस्टम आसपा जायो, वॉकी टॉकी आसपा जायो। सगल्यो गाडी एकूच सायडीन गायल्यार ट्रॅफिक जॅम जातले न्हू। डेलिगेट्स आहाय तांकां हे सायडीन धाडा, बाकी ट्रॅफिक आहा ते हे सायडीन धाडा। सो तांकां प्लॅनूय ना ते भायर पुलीस आहाय ते आर कंप्लिटली लॉस्ट। गायड करपाक कळना पुलीस आनी हे सगळे डिफिकल्टी आमकां करपा जाता। कोणा कामां वचपा लेट, कोणा भुरग्यां एग्जामी वचपा लेट। सो इव्हेंट कोण ट्रॅफिक प्लॅन करून सारको ना जाल्यार म्हाका वी आर डुईंग समथींग। येदो इव्हेंट जालो एक आपले गोंयचें नांव जालें पण बारीक लोकांक त्रास। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार। परतून घे एक वेवसायीक विसव। विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। परपेच्युअल कॉन्व्हेंट हायस्कुलाचे सांत जूद बेताळबाटीक हारयलो। 3-0 अशा गोल फरकांनी रोमांचक जैत मेळयले। युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीन सर्त घडोवन हाडली। सर्गेस्त जवाहरलाल दा कोस्ता हांच्या यादीन युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीच्या पंचायत खेळा मळार अखिल गोय इंटर स्कूल अंडर 14 चलयांची फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली। नावेलेच्या परपेच्युअल कॉन्व्हेंट हायस्कुलान सांत ज्यूड बेताळ भाटी आड 3-0 अशा फरकान जैत जोडले। परपेच्युअला वतीन वानिया गोदिनो, क्ली कोलासो आनी वेनिशिया कार्वालो हांणी गोल मारले। गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार। सप्तकाच्या शेवटाक गरमी जाव येता। गळटळ्या वाऱ्याक लागून खर सुर्याचे गरमेंतल्यान कांय प्रमाणात सुटका जातली, देखून जतनाय घेवची, हवामान विभागाचो सल्लो।
शेनवारचे चढावंत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आसतले. गरमी चढ आशिल्ल्यान जिवाक धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. शेनवारा दनपारा वातावरण चढ उष्ण आशिल्ल्यान घरांतच रावपाचो सल्लो IMDन दिला. ह्या सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण हवामानाची शक्यताय. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री आणि 23 डिग्री सेल्सियस. धुके पडपाची शक्यताय. प्रवाशांनो सादूर. गोयच्या बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करा आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.